बरोबर ब्रेस्तार दिमोगेजनो कोंकणी मातशें लिनेकेत्र ह्या कार्यक्रमाचो आज ब्रेस्तार आनी ह्या ब्रेस्ताराची हरी एक पोटी हरी एका ब्रेस्तारा म्हजी आनी तुमची मुलाखत जाता आनी मुलाखतींत आमी एक अत्वस एक विशिश्ट विशय घेवन ह्या एका विशिश्ट व्यक्ती घेवन तुमच्या मध्ये येता आनी हरी एक पोटी येतना तुमच्या कुतुहलाक कांय दुखो जावं नजो तुमच्या कुतुहलाक कांय तरी लॉस जावं नजो म्हणल्या खातीर आमी एका व्यक्तीक अशें हाडटा की कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र हे सारकें रेमंडी कुनान हाडिल्लें सारकें म्हणून सांगून तुमकां एप्रिसिएट भोगचे बरी तुमी म्हाका पुगारचे बरी तशें करूं जाता पुगारचे जेन्ना म्हणल्यार तुमकां कळटा न्ही आज परत आमच्या मदें एक पाद्र्याप आसा पाद्र्याक म्हळ्यार हो सादारण असो पाद्र्याप न्ही आमच्या भिकार कट्टे इन्फंट जिजस श्राइन असो आतांचो सुपिरियर पूण सुपिरियर जावच्या पयलें रोमांत सुमार 25 वर्सां रावन तांच्या कार्मेलायट मेळांत सुपिरियर जनरल म्हळ्यार तांचो बाप साहेब आहले बरी सुपिरियर जनरल तांचो सेकंड एसिस्टंट जावन तांणी काम केल्लें आसा आनी त्या खातीर रोमांतूच सुमार 12 वर्सां आसून ताच्या उपरांत परतून आनी एक अवधी थियोलॉजीच्या तांच्या एका कॉलेजींत एक रेक्टर जावन परत थंय उरून तांकां कोंकणीच्या वरून चड इटालियन भास येता म्हणून सांगतात ते आनीक आमच्या मदें आसा फादर चार्ल्स हेराओ एक सच्चा कार्मेलायट आनीक एक भोव मोगाळ आनी भोव अभिमानान आमी आमचो पद्र्याप म्हणचे वचून एक पद्र्याप आसा तो सिद्धगट्टेचो करिमाले जाग्याचो करिमाले म्हळ्यार तांचें स्टेशन तुमकां कळ्ळी आसा न्हू ही बिरगत जाता थंय आनीक थंयचो आनीक हांगाचं शिकप जावन सुमार 8 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो आनी अशें पळय ते शंकाजिंदा बंदर मात्र तीर्थ लागला तांकां तुमी ते सांगा म्हळ्यार स्वागत मात्र तुमकां व्हेरी हॅपी टू वेलकम यू तुमकां स्वागत करून बारीक खुशी भोगता म्हाका तुमी सकळी लोक पळयतात 5,000 लोक ओके सांगा फादर तुमी करिमाल्यान जल्मून खंय इस्काला गेल्यात तुमच्या आवय बापाय कोण भाऊ भयणी कोण सांगून सोडा हांव जल्मल्लो माविना कट्टे म्हणटात थंयसर आनीक ते दाडा आमकां पिरगज सिद्धगट्टे आसली उपरांत हांव मस्त वर्सां जाल्या उपरांत फाटल्या दिसांनी आमकां लागसार एक करिमाले म्हणले कडेन वामदापदाव एक नवी पिरगज जाल्या आतां आमचें कुटुंब त्या पिरगजेक सिरोवन आसा त्या दाडा आमकां इस्काल 5वी म्हणसर कुकीपाडी म्हणून आसलें थंय जावन चडून 2 किलोमिटर आमी त्या दाडा नीज जावन चलोवन येताले हांव 5वी जाल्या उपरांत हांव सिद्धगट्टे गेलो त्या दाडा तें इस्काल थंय मात्र आसलें 5 किलोमिटर वचूंक आनी 5 किलोमिटर फाटी येवंक आनीक बैलांतल्यान गुड्यांतल्यान आनीक वळ उतरतना पंपाळे आसलें ताका आमी अशें धरन काही सांगा धरन आमी मुखार इस्कालाक वेताले आनी जोर पावस आयल्यार आमकां आवय बापाय इस्काला धडिनातली कित्याक म्हळ्यार ते वळ उतरतना तांकां बेन आसलें वळांत मस्त उदक आनी आसतालें देखून आमकां इस्कालाक धडनातल्या पूण तो एक संतोश कित्याक आज इस्कालाक वचूंक ना म्हणून अशें म्हजी 7वी वर्सां 7 वर्सांचें शिकप थंयसर जालें ताच्या उपरांत आमकां थंय लागसार हायस्कूल नातलें देखून हांव म्हज्या आवय बापायनी हांगा बोंटवड हाडलें बोंटवड थंय एक कोंकण्याचें इस्काल आसलें बंडरभट्ट त्याच वेळार आमचें दीपिका हायस्कूल म्हणून बोंटवड थंय माडंकाप इस्काल जालें देखून सांगलें तो क्रिस्तांवचो भुरगो थंय काल्याक वता तो थंय वचोनी म्हणून अशें थंय लॉरेटो म्हजी भयण आसली काजारी थंय जावन हांव दीपिका इस्कलाक वेतालो लाभ जालो भयण थंय आहली भयण थंय आसली हय थंयसर मागीर पूण आमकां 8 किलोमिटर चलोवंक आसलें एक BMS एक बस मात आसलें तें टायम म्हाका येनाटलें देखून आमी सदांच पांयवटांनी चलोवन येताले आमी तेग जण आमचे म्हणजे दुसरे 2 जण सांगाती आसले तांचे वांगडा आमी चलोवन वयचें 8 किलोमिटर वचोंक 8 किलोमिटर फाटी येवंक त्या दाडा ते कस्तांचे पयन आमचें जाल्यार त्या वेळार आमकां कांय भोगनातलें आमी आमचे बूक काडून घेवचे बुती काडून घेवचे सत्री काडून घेवची पावस जावन दी गीम जावन दी आमी चलोवन वयचें फाटी येवचें
आनी राती येता पुरा सन जाता इल्लेशें शिकचें सकाळी उठोन परतून शिकचें परतून बाई सनवेचें येता रेनकोट आनी प्रमाणांत रेनकोट ना रेनकोट म्हळ्यार गुरम वय ते झाडे हें मात्र आसलें कालें सत्री मात्र वय सत्री मात्र सत्र्यो मात आसल्यो आनी जर पावस आयल्यार त्यो काडयो पुराय येताल्यो त्या झाडां ते म्हणजे काल म्हणजे पावस भायर उदक भितर म्हणून तशें आमकां इल्ले कश्टाचे दीस ते पूण त्या वेळार म्हाका कांय भोगनातलें मागीर 7वी जाल्या उपरांत म्हजे आवय बापायक भोवन आसलें हांव निमाणो 8 जाणां भुरग्यां पैकी 5 जाणां चेडवां 2 जाण चेरके म्हजे भाव चेरके देवातीन जाल्यार हांव निमाणो निमाण्याक एक बरें शिकयत जाय म्हण तांकां बरी आशा आसली देखून हांव शिकोवंक 10वी जाली म्हजी उरली कोणी म्हज्या भावांनी भयणीन 10वी म्हणसर शिकोवना 8वी 9वी मागीर तांणी बंद तुम्ही फर्स्ट 10वी ग्रॅज्युएट वय घरात ताजे उपरांत तांकां ती आशा आसली आनी म्हाका चड एक मॅकॅनिकल खंयचे लायनार करया शिकोवंक तितली उर्बा नासली अशें आसतना रज आयली 10वी आमची परिक्षा जाल्या उपरांत आमकां रिजल्ट येवना ताच्या उपरांत म्हजो शेजारी आसलो तो हांगा खर्मिलीतान बिकरनगट्टे ते वोकेशन होम आसलें तो शिकतालो तो म्हजो काजीन आतां असो आमचो शेजारी तो शेजारी म्हजो क्लासमेट तो हांगा पाद्र्याप जावंक म्हण हांगा शिकतालो हांव म्हाका कांयच मन नासलें पाद्र्याप जावंक हांव मोतीन चिंतून आसलो कितें केल्यार कितें जाल्यार पाद्र्याप मात हांव जायना खंयच्या स्थितीक गेल्यार पाद्र्यापाच्या मट्टाक हांव खंडीत जावन जायना म्हूण म्हाका कांयच मन नासलें पाद्र्याप जावंक मागीर त्या वेळार रजेच्या दिसांनी हांगा एक कांगनाडी हांच्या रिट्रीट हावसांत जिप्पू थंयसर एक रेतीर आसली तो म्हणालो तूं रेतीरेक येताय गे म्हजे वाटो म्हणून म्हाका मन ना म्हळें मागीर घरा रावल्यार आमकां गाद्यांनी आसले आनीक कोसूंक नासल्यार गाद्यान काम दितात हे 3 दीस म्हाका बरी रजा म्हणून कशी आवय बापायक सांगून तांणी म्हाका सोडलें रेतीरेक वचून तेगे बरो जावन घेवन दी सो हांव थंयसर गेलो ताचे वाटो ही 3 दिसांची रेतीर म्हाका केदळां आखेर जाता म्हूण हांव चिंतून आसलो कित्याक म्हळ्यार ते मागणे आनी दिमी घालच्यो आनी मिसायेचें हेंच पूण म्हाका कांय इंट्रस्ट नासलें तें आमी घरा सदांय मागणें करताले हांव सकाळीं आनी संजेर आमी भुरग्यांनी आमकां इगी उठोवंक आसलें गादे आसल्यान पूण आमी गादे हेचे पयलें मागणें आसलें घरांत आनी राती जाल्यार तेच म्हणून आसतना आंबोरी म्हणून आसतना आनी मरये कांतार करनासतना आमी खंयचे दिसी आमी जेवल्ले ना तें भक्तीपण कुटुंबांत केदाळे आसलें आतांय तें आसा आमच्या सगळ्या कुटुंबांत आनीक थंय गेलो थंय गेल्या वेळार निमाणे दिसा 3ऱ्या दिसा पुरो विविध बेसाचे फाद्र्याप आयले खर्मिलीत जेजुवीत कापुजीन SVD हे पुरो आयले आनीक हे उरले भुरगे पुराय एक आमी 25 जाणां 26-27 आसले ते पुरो सवालां करताले तांकां म्हाका कांय सवाल ना म्हळ्यार हांवें निर्धार केला हांव फाद्र्याप जायना मागीर ते फाटीं येताना दनपारां जेवन हे पुरो सवालां जाल्या उपरांत जाल्यार ते थोडे भुरगे व्हरून तिळून पळयताले कोणाचो लोभ सोबीत दिसता म्हणून हांव फाटल्यान आसलो थोडो एकलो म्हणलो कर्मिले तेचो लोभ बरो दिसता म्हणून सो पूण म्हाका ते कांय इंट्रस्ट ना मागीर त्या वेळार ते हिंदू मुस्लिमाचे प्रॉब्लेम आसल्यान कर्फ्यू आसले त्या कर्फ्यू आसल्यान आमकां घरा वचून कश्ट आसले देखून खंय येचें म्हणून म्हजी एक भयण आसली हांगा कोडयाळ काजारी थंय या म्हळें तो म्हजो सांगाती म्हणालो नाका नाका हांव थंय येना आमी कर्मिली थंयच्या बोर्डिंगाक या म्हणून आनी ताणें म्हाका कर्मिली थंयच्या बोर्डिंगाक हांगा बिकरनगट्टे आतां हांव आसले कडेन म्हाका आपण हाडलें आनी खर्मिलीत पाद्र्यापांनी चिंतलें वो रेतीर जावन हांगा आयलो पाद्र्याप जावंक म्हणून एक ब्रेक काढ घ्या कोंकणी भाशेंतले एकत्र कार्यक्रमाचो आमचे आसा पण तो चालसे राव पाद्र्याप जायना म्हणलो कसो पाद्र्याप जालो म्हणली ताची काणी सांगते ता राव आमी सांगता पळय आमी फोन कोंकणी भाशेन घेता एक ब्रेक काढ घेता स्वागत म्हाका कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा
फादर रेवरंड फादर चार्ल्स सेरावो भितर कट्टे आमच्या इन्फंट जिजस श्राइन असो आतांचो सुपिरियर जावन आसा पूण ताचे पयलें तो आमच्या हांगा आसलो खंय रोमांत आसलो आनीक रोमांत एसिस्टंट जनरल जावन आलो तो सेकंड आनीक ताच्या अनुभवाक आज आमच्या मदें तो आसा तितलें मात न्हय तो पाद्र्याप दयानंद म्हणटालो आनी आतां त्या विशयात आमी आयकत येता आतां सांगा तुमी कार्मेल गुड्या म्हणसर पावल्या सांगा पळय कार्मेल गुड्याक हांव आयलो थंयसर कळ्ळें बाय मिस्टेक या बाय चान्स म्हणजे बरें तांणी चिंतलें हांव रितीर जाल्या उपरांत कार्मेलीत हांव जॉयन जावंक आयला म्हणून देखून म्हाका बरें तांणी ट्रीट केलें बरें जेवण दिलें आनी जेवल्या उपरांत थंय आमच्या रुखार आंबे आसात मस्त बरे आंबे आमच्या घराय आसात खाट आंबे नेकरे आंबे हांगा बरे आंबे म्हाका 2 आंबे दिले आनीक म्हाका भारी संतोश जालो ते आंबे खावन देखून पूण म्हज्या मतींत हांवें घट्ट केलें हांव पाद्र्याप मात जायना हे म्हाका कशें म्हणी आतां पासान शिरकायतात भियान जाल्लो मी जेवण जाल्या उपरांत एक पाद्र्याप आयलो आनीक ताणें डायरेक्ट म्हजे कडेन विचारलें क्वेश्चन चार्ल्स तुका कित्याक पाद्र्याप कार्मेलीत पाद्र्याप जायचें म्हणून म्हाका नाका म्हणूंक बेजार जालें कित्याक म्हळ्यार आनी इतलें म्हाका पळय गेलां आतां हांव पाद्र्याप जायना म्हणूंक म्हाका बरें दिसना देखून म्हळें हांवें ना जेजूचो मोग करूंक मिसांवाचें काम करूंक बेश्टें म्हळें तें रितीन आमकां बरें शिकयल्लें तांचें सांगलें ताच्या उपरांत तो म्हणलो जायत तर हांव एक फावटी तुज्या घरा येता तुजो एड्रेस दी म्हणून आतां हांव कशें म्हणी हांव हांचे आतां शिरकता म्हणून हांवें एक दुसरोच एड्रेस दिया म्हणून चिंतलें मतींत पूण म्हजो सांगाती आहलो तो म्हजो शेजारी तो आतां हांव फटी मारता म्हणून ताका कळटा देखून हांवें एड्रेस दिलो आनीक तो पाद्र्याप गेलो ताच्या उपरांत हांवें हाच्या म्हज्या फ्रेंडा कडेन सांगलें आमी सकाळीं उठून इग्गी या हांगा धांवन तो म्हणलो ना पयलीं आमी मिसा वचूंक आनीक सुपिरियराचें बेसांव काडूंक ताच्या उपरांत मात्र आमी भायर येचें तशें ताचें बेसांव काणयता ताणें एक म्हाका कोंत दिलें दुसरे दिसा सकाळीं तें कोंत काणयता म्हाका आनीकय संतोश भोगलो धर म्हाका एक बरें कोंत मेळ्ळें मागीर हांव घरा गेलो आनीक म्हाका तिके वो पाद्र्याप येता कोणा म्हणून देखून हांव लॉरेटो पदवार देवलो आनी म्हज्या भयणीगेर गेलो वो एका वेळा येत जाल्यार दुसऱ्या दिसा येता म्हळें वो वचून दी हांव गेल्या उपरांत पाटी येता म्हणून अशें हांव थंय देवलो आनी दुसरे दिसा हांव सकाळीं 7 वरार उठून 11 वरांच्या बसार हांव सोडलो सोडतना एकलो असो लोप गेल्लो एकलो दिसलो म्हाका हांव लोप फाटल्यान वचून पळयलें तो कार्मेलीत देखून नेक्स्ट स्टॉपार हांव देवलो आनी परतून पाटी सोलोन आयलो म्हज्या भयणीन म्हाका विचारलें तूं बसार सोडलो कित्याक पाटी आयलो ना म्हाका आज रावता हांव फाल्यां येता तांकां सांगूंकच ना कित्याक म्हणून आनीक तो गेलो म्हाका संतोश हाचे जावन हांव सुटका मेळ्ळी म्हणून दुसरे दिसा हांव घरा गेलो त्या दीस रावलो दुसरे दिसा घरा गेलो घरा येतना म्हज्या मायन विचारलें म्हाका तूं रेती म्हणून गेल्लो कितें म्हणून तूं चिंताय कितें म्हणून चिंताय पाद्र्याप जावचें तितलें सुलाभ घे तूं नांवन दिवन आयला गे म्हणून हांवें बेश्टेन दिलें म्हणून सांगलें पूण म्हाका मतीन भारी संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार पाद्र्याप हेवटेन गेलो न्ही म्हणून येवन गेला तो येवन घरा येवन तो गेला तुमी पळयल्लो पाद्र्याप करेक्ट तो करेक्ट पूण म्हजे आवयन म्हाका सांगलें ना 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 तो इगर्जेन रावला आतां वच थंय वचून फाल्यां सकाळीं वचून मिसाक वचून मेळ म्हणून तो दुसरे दिसा हांवें खालें करचें हांवें 7 मैलां सोलोन थंयसर गेलो येता म्हाका पिरगस पाद्र्यापाचें जोर तूं कितें म्हूण चिंताय पाद्र्याप म्हळ्यार तितलो सुलाभ घे म्हजे कडेन तूं उलोवंक कितें बेश्टें वचून नांवां दिवन येवचें ताणें म्हाका जोर केलें मागीर वो पाद्र्याप वच पाद्र्यापा मेळ थंय भितर आसा म्हळें हांव गेलो थंय येताना ताचे सुटकेस ताणें उक्ते केली आनीक पयलें तुका बेंतीन जाय गे म्हूण विचारलें म्हाका बारीक कशी जाली बेंतीन मागीर एक बंडलच 12 बेंतीन आहले तें बंडलच काडून दिलें मागीर इल्लेशे वेळान उलोवन तुका कार्मेलीत जायचें गे म्हूण विचारलें हांवें चिंतलें आतां ही बेंतीन काडून गेल्या उपरांत नाका म्हणून सांगचें म्हाका दाक्षिण जाली वय म्हणून सांगलें ताच्या उपरांत तो म्हणलो ये आमगेर एक 15 दीस येवन राव म्हणून हांवें सांगलें म्हाका घरा सोडिना ना ना हांव घरा उलयतां हांव तूं ये म्हणून मागीर म्हाका दाक्षिण जाली आनी थंय गेलो 15 दीस हांगा कोयंतान रावलो पूण हर एक दीस हांवें निर्धार करचो आसलो हांव कार्मेलीत जायना पाद्र्यापी जायना अशें हांव चिंतून आसतना मागीर म्हजें रिजल्ट येयलें रिजल्ट आयल्या उपरांत हांव तांच्या चॅपलाक वचून देवा कडेन मागलें अर्गां दिलीं म्हाका पास जाल्ल्याक
त्या वेळा म्हाका मोतीन एक कठीण तराची ओडणी आयली म्हाका पाद्र्याप जायचें म्हणून. पूण त्या निर्धार खंय दोन आयलो म्हाका उरतना एका तराची सकत म्हणलें बरें देखून म्हाका आतां चिंता हांव कशें देव खंयच्या खंयच्या वाटेनी तुका व्हरता आनी निमाणें ताका जाय जाल्यार तो कितेंय करूंक शकता. मागीर हांवें त्या निर्धारान घरा गेलो आनी सांगलें, तांणी म्हाका सांगलें तूं येताय जाल्यार तुजें कॉलेज म्हणून कर, आमी कितलें कस जाल्यार तुका शिकयता, तुका पाद्र्याप जावचें बरी तूं तूं दिसनाय तशें म्हाका सांगलें. ताचे उपरांत हांवें सांगलें ना म्हणून आनी निमाणें हांव मागीर जॉयन जालो. बिकरनागटे आयलो. त्या दाळ आमची सेमिनरी जातली. आमची सेमिनरी केरळा कोचीन. देखून आमी 5 जाण ब्रदर भुरगे कोचीन गेले. आनी थंय वतना पुरो सेमिनरिस्ट तांचे मुंडू आनीक दोवे तांकां शर्ट ते युनिफॉर्म म्हाका तांकां पळयतना मापले म्हणून बगले मापल्यांचे तांकां पडले घेतात तशें आमकां. पूण आमकां मात पॅन्ट घालूंक सोडुल्लें, उरल्यांक पुरो मुंडू आनी हें. ते आमी 2 वर्सांचे लातें शिकले हांव थंयसर. ताच्या उपरांत कंपल्सरी लॅटीन शिकोवंक लातें त्या दाडा कंपल्सरी लातें म्हळ्यार आमचें सगळें शिकप लातें आसलें. जर तर एकलो इंग्लिशान जावन येतलें दाडा इंग्लिशान जावन येतलें वॅटिकन सेकंड कावन्सिला उपरांत. ताच्या उपरांत आमकां 2 वर्सां लातें शिकल्या उपरांत फेल जाल्यार तुका घरा येचें, नातल्यार तुवें ब्रदर जावयेत तुका पाद्र्याप जावंक नातलें. आमी पास जावन मागीर उंचल्या शिकपाक पदनूर कोयंबतूर तमिळनाडू 1 वर्स आमची नवी शीट ताच्या उपरांत शिकप जावन 1970 आनीक 8 विशेंत हांगास कार्मेलीत गुड्यार म्हाजी वोड जाली. बॅजिल आसलो ताणें आमकां वोट दिली. आनीक एलोशियस त्या दाडा चान्सलर जावन आसलो. ताणें म्हाका प्रॅक्टिसांनी पयले दिसा ह्या जागपणाच्या वर्दीच्या पयले ताणें प्रॅक्टिसांनी बरें दिलें. ताचे उपरांत आमी 4.5 वर्सां हांगा रावलो. ओकेशना मातसो डायरेक्टर केलें म्हाका. मागीर प्रोविन्शियल असो कावन्सिलर जावन आसलो. त्या दाडा 1981 आमचे कर्नाटका गोवा प्रॉविन्स जालें. ताचे उपरांत आमची पुरा सेमिनरीचे शिकप हांगाच आमी केरळा कोणाक धाडी नाटल्यो. तेन्ना आमकां मस्त कस आसले, कस्तांचे दीस आमचे. ताच्या उपरांत आमी 4.5 वर्सां जाल्या उपरांत 2 वर्सां हांवें गोंयांत म्हाका ट्रान्सफर केलें. थंय डायरेक्टर ऑफ द स्टुडंट्स सेमिनरिस्टांची तरबेती. ताच्या उपरांत उंचल्या शिकपा खातीर प्रत्येक जावन ह्या जागपणाची तरबेती विशयी शिकचे खातीर म्हाका रोमाक धाडलें. एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंतले ह्या कार्यक्रमांत आमी आमचे मदें आसा फादर चार्ल्स सेराव. आनीक तो बिकरनागटे श्राइन आसो आतां तो सुपिरियर जावन आसा. आनीक ताच्या पाद्र्याप जावंक कशें ओडणी येता आनीक पाद्र्याप जावचे नाका म्हळ्यार सावल आसलो कसो पावल जाता म्हणल्या विशयी एक बरी एक आमकां एक निदर्शन दिलें. राव आमचे सगळ्या पळय आमी कोंकणी भाशेंतल्या क्षेत्रांत रोमा विशयांत ताचो अनुभव एक्सटेन्सीव आसा. राव आमचे सगळ्या पळय आमी फॉर न्यूज कोंकणी एक ब्रेक काडया. कोंकणी भाशेन लेखक ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा चार्ल्स सेरावो. आनीक बिकरनागटे इन्फंट श्राइन असो आतांचो सुपिरियर जावन आसा. तितलें मात न्हय, तो रोमांत आसलो. रोमाच्या विशयांत एक्सटेन्सीव 25 वर्सांचेर चड आसलो. त्या देखून ताका रोमा विशयांत एक सारकी आमकां तुमकां कळीत आसूंक पुरो इगर्ज कातोलीक रोमाची म्हणून आमकां क्रिस्तांवांक खंत अर्थ आसा. त्या देखून कोणी एकलो रोमांतलो आनी रोमान मस्त वर्सां रावलो आसा जाल्यार आमकां कुठलें कुतूहल रोमाच्या विशयान सांगा म्हणून. कित्याक म्हणून बाप साहेब आसचो आमचो फायनल बाप थंय आसचो. त्या देखून ताच्या विशयान सांगा म्हणून तुमी आसल्यात. तुमी सांगा रोमा विशयान सांगा कशी रोमाक पावल्यात तुमी. म्हणजे 7 वर्सां ह्या जगपणाची हांगा जाल्या उपरांत म्हाका उंचल्या शिकपाक रोमाक धाडलो. हांव पयलीं म्हजी 4 वर्सां सलेशन युनिवर्सिटींत हांवें करशिल्लीं. प्रत्येक जावन कशें ह्या जाग्यांक तरबेती दिवची त्या विशयांत आनी सायकॉलॉजी सांगात हांव शिकलो. ताच्या उपरांत हांव पाटी आयलो गांवाक. 1 वर्स मैसूर फिलॉसॉफी कॉलेजींत आसलो. ताच्या उपरांत म्हाका जनरल असिस्टंट जावन
सेकंड असिस्टंट जावन जनरल असो सेकंड असिस्टंट असिस्टंट विन्सलो तुमच्या हांव तुमच्या सभेचो सभेचो वय हांव तांच्या चॅप्टरान नातुरलो पूण म्हाका हांगा तांणी विन्सलो आनी तक्षण हांव रोमाक गेलो. ताच्या फर्स्ट आमकां टर्म 6 वर्सांची. त्या 6 वर्सांत हांव प्रत्येक जावन इन चार्ज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान आनी श्रीलंका. पूण उपरांत म्हाका परतून सेकंड टायम म्हाका इलेक्ट केलें. त्या वेळार म्हाका एशियाची 17 कंट्रीज 17 कंट्रीज आय वॉज इन चार्ज एंड ऑल्सो 8 कंट्रीज ऑफ आफ्रिकाचे. So 25 countries I was supposed to अर्धो ग्लोब चालू तुमच्याकडे supposed to see. That was a vast experience for me. It was a service कितें म्हळ्यार आमच्या पदराक मात न्ही आमी भितरल्या मदरी की आमचो जनरल तोच जनरल देखून कितें एका जनरलान पदरापान करता की ती जबाबदारी सिस्टां भितरल्या मदरी आमकां एक हांगा आसा कंगनाडी भितरल्या मदरीचे कोमेत तांकां वडील जावन हांवें 6 वर्सां ती म्हजी सेवा केली. ताच्या उपरांत हांव म्हाका थंयसर आसा आमचे खरमिलीतेचें एक इंटरनॅशनल थियोलॉजिकल कॉलेज आसा ताका लागून एक युनिवर्सिटी आसा. हांव युनिवर्सिटीन 7 वर्सां शिकयतालो. ताच्या उपरांत असो रेक्टर जावन 11 वर्सां हांवें थंयसर काम केलें. आनीक आमच्या कॉलेजींत युनिवर्सिटीन सोडून 60-65 कंट्रीजचे भुरगे सिस्तां पदऱ्याप आनी ले पीपल आसले. पूण आमच्या सेमिनरींत सोडून 25-26 कंट्रीज तरी एका वर्सा आमकां ब्रदर्स आसले. आमची कॉमन लँग्वेज हे दवरत तुवें सांगलें बरीच इटालियन म्हळ्यार सगळ्यांनी एक भास उलयचें नासल्यार तें पेंटेकोस्ट जाता देखून एक भास मात आमी उलोवची आसली. तशी म्हजी वर्सां घडचलीं. आनी कसलो म्हजो रोमांत अनुभव ह्या वर्सांनी आमी मस्त क्लासीक आनी मात हांवें मस्त रेतिड्यांनी बरा दिल्यात इटालियन भाशेन दुसऱ्या पंगडांक. ताच्या भायर वातिकनांत मस्त आमकां संबंद आसलो कित्याक म्हळ्यार जनरल इज द हेड आमकां आदीक व्हरतो बाबसाहेब आसले बरी तुवें सांगलें तशें तुमचो बाबसाहेब हय तशें आमकां पूण सभारपटी वातिकनाक वचूंक आसतालें. तांचे दुसरे ऑफिसर्स आसात. कोणी सांगताले म्हाका तूं इतलीं वर्सां आसाय थंय एकच तुजो भावार्थ होगडायताय नाजाल्यार तूं गट करताय म्हणून हें चिंतप म्हाका केदाळें आसलें. पूण हांव चिंता हांवें होगडावना बगार गट जाला. आनीक म्हाका मस्त संदर्भ आसले ते बाबसाहेबांक हांवें पळयलां आनी लक्षिल्ल्यान आमकां एका तरेचे संबंद म्हळ्यार हांव असिस्टंट जावन आसतना सबार ओकेशनां म्हाका आसलीं. बाबसाहेब जुआंव पावलो दुसरो ताचे वटेन हांवें 7 फावटी कॉन्सेलेब्रेट केलो ताच्या सांगातच रावन ताच्या प्रायवेट चॅपलांत. आनीक आमी कॉलेजींत आसतना हांव असिस्टंट जावन आसलो मागीर रेक्टर जावन आसलो 15 वर्सां थंय म्हजी सेवा दिल्या. त्या दडा आमकां हर एका वर्सा बाबसाहेबा सांगात आमी मीस भेटयताले सकाळींचे. तो एक संदर्भ मात्र न्ही 7 फावटी हांवें ताच्या सांगातच प्रायवेट सेलेब्रेशनाक हांव मेळ्ळां. देखून हरिये पटी हांव ताका मेळटा आसतना तो म्हणटा केरळा केरळा क्रिस्तव म्हळ्यार केरळा म्हणटात. हांवें जाय म्हण ताका सांगचें मँगळूर कित्याक म्हळ्यार कोडयाडी आयिल्लो 1986 तो कोडयाडी आयिल्लो गोंया आयिल्लो बचपे आयिल्लो आनी गोंया आयिल्लो. देखून ताका परतून उडास करचें कोडयाडचो कोडयाडी क्रिस्तांव थंय आसात म्हणून. तुमी काल म्हळ्यार फुलाच्या वाऱ्याच्या आंतू परमळ जावचे म्हण आसा तुमी बाबसाहेबाच्या सांगात रावन तुमी यू आर बीन मोर इम्पॉर्टंट टू अस. बारी इम्पॉर्टंट मनीस तुमी आमकां. इम्पॉर्टंट न्हय. ताच्या उपरांत बेनेडिक्ट 16 सोडावो तोय ताचे वटी 2 फावटी हांवें कॉन्सेलेब्रेट केला. आनी पर्सनली मस्त बटी 2 फावटी म्हाका संदर्भ मेळ्ळो ताचे कडेन उलोवंक. वो आतां बाबसाहेब खाली एक फावटी मात्र पूण सबारपटी हांवें पयसदान पळयलां पूण लक्ष दिल्यान ना. त्या दडा वॅटिकना भितर आमची एक मार्केट आसा तांकां. वॅटिकन इज ए स्टेट इज ए सिवील स्टेट ऑल्सो. थंय पुरो सडावन सकट वस्तू मेळटात. वस्तू त्या देशाची खंयची तुका स्टेट पूण आमकां ते टॅक्स नासतना वस्तू मेळटात. देखून आमकां कार्ड आसलें आमच्या पाद्र्या तें काम करताले. आमच्या रिलिजियसान थोडे कोण बडे वॅटिकनान काम करतात तांकां एक कार्ड दिताले.
तें कार्ड आसल्यार तुमचे वस्तू काडून घेत आं. तें टॅक्स ना 18%, 2%, 5% ते प्रकार ना आं. सो त्याच मोलाक Tax free. उण्याक Tax टॅक्स फ्री येताले आमी आं. त्या जाल्यार हांव सबारबटी येतालो हप्त्याक एक फावटी वेटिकना भितर येतालो त्या जाल्यार पापसाहेब म्हाका पळोवंक मेळटालो हय. थोडे फावटी सोलो नासलो हय. थोडे फावटी ताच्या रुळेरा जावन भायर येवचे ह्या बुधवारा दीस ताका ऑडियन्स आसताले त्या वेळार तो मेळटालो वो पापसाहेब वेरी पॉप्युलर आतांचो हय. तो लोकां कडेन चड ताका उर्बा पाद्र्या पाद्री बिस्पातेन चड उर्बा ना हय. पूण लोकां थंय लोक म्हणटाना तो जस्ट तांकां हय. लागीं वता हाचे हो सगळ्यांक कॅरेक्टर्स दुसऱ्यांच पूण लोकां मोगाळ जाला सादेपण सिंप्लिसिटी आनी पुरा ते एक वर्तें देवान आमकां क्रिस्तांवांक म्हणलें देणे म्हणयेत आमी क्रिस्तांवांक म्हणलें देणे म्हणयेत हय आनी त्या वेळार पापसाहेब जॉन पॉल II आसतना चडून आमकां बुधवारा दीस पब्लीक ऑडियन्साक 25-30,000 लोक आसतालो ताका ऑडियन्साक पूण पापसाहेब सरल्या उपरांत ताच्या मरणा उपरांत उणें म्हळ्यार एक 70,000 लोक येतालो म्हळ्यार ताचे मरणाक हांव आसलो ताच्या मरणाक 2 फावटी हांव वचून ताच्या पेटायसाचेर गेलो एक हांव 4 वरां क्यूचेर रावंक पडलें म्हाका ते व्हडल्यो क्यू आसले मागीर एक स्पेशल परमिशन आशिल्ल्यान एक म्हाका 2 मिनटांनी हांव ताच्या पेटेकरशीर गेलो अशें त्या दाडा दुसरे फावटी येताना म्हाका इल्लोसो वेळ मेळ्ळो ताच्या फुडी सचीन रावन मागणें करूंक ताच्या मरणा उपरांत एक वर्ते परिवर्तन रोमांस घडलें म्हणून एक ब्रेक आणि या कार्यक्रम आम्ही असो आमच्या मदाचा पदा चार्ल्स सेरावो रोमांत एक पापसाहेब पळयल्लो एक पाद्र्याप आमच्या सांगता आसा आनीक त्या बदलावणे विशयांत आमी उलयता आसा कडेचे सेक्शन आसा हे 3 सेक्शन जाले कडेचे सेक्शन आसा राव आमच्या सांगता पळया कोंकणी भाशेन नखेत्रा एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मग कोंकणी भाशेन नखेत्रा ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या सांगता आसा पदा चार्ल्स सेरावो बिकनकट्टे श्राइन असो सुपिरियर जावन आसा आनीक तो रोमांत एक कितें बदलावण जाली म्हण सांगचे आसा आनी मागीर आमच्या श्राइना विशयान सांगचे आसा राव आमच्या सांगता पदा सांगा या हांवें बदलावान सांगलें पापसाहेबाच्या मरणा दिसच त्या 2 दिसांनी मस्त बदलावान घडली जायते लोक भायरच सेंट पिटर स्क्वायराचेर सबार जाण कुमसारांक विचारताले पाद्र्यापां कडेन आनीक लोकांची दयाळाय लागीं 3 मिलियन पीपल केम थंय आसलो लोक 30 लाख लोक आयिल्लो त्या दीस आनीक थंयसर मस्तो इगज मात कुमसारांक विचारचे इतली बदलावण लोकांच्या थंय ते एक ताका सांतस म्हणून तांणी एक बायलोच गुर्त आमकां पळोवंक मेळटालो ताचे उपरांत हांव कॉलेजींत म्हाका प्रोविन्शियल केलो 6 वर्सां हांव प्रोविन्शियल जावन आसलो आतां 6 म्हयने जावन म्हाका आतां बिकनगट्टा हाडला आमचें जिवीत बॅक टू इंडिया आमचें जिवीत तशेंच रिलिजियसांक एक फावटी वयल्या हुद्द्यार जावन मागीर सकयल देंवयतात मागीर निमाणे फंडाक म्हणचे फुडें तुमच्या कम्युनिटी लायफा विशयान केदाळे हांव सांगचें आसा तुमी केदो व्हडलो जनरल जाल्यार तुमी त्या कम्युनिटी भितर पळय ते जनरल गिरी गेल्या उपरांत जियेतात पळय एज अ ऑर्डिनरी प्रिस्ट आतांचो बीच साहेब आमचो पयलींचो बीच साहेब पळय आतां ऑर्डिनरी एक दॅट इज अ लायव्ह एग्जाम्पल आनी मुस्त पाद्र्याप आसा तुमचे मुस्त कम्युनिटी पाद्र्याप आसा बिकनगट्टे कितें म्हण सांगा बिकनगट्ट्यान आमचें श्राइन आसा जेजू बाळकाचें तें आमी 1947 हें देवस्थान सुरू जाल्लें मागीर हें बांदून आमचें नवें ती कटवन तें श्राइन बांदून 25 वर्सां जातात सो आतांचो डायरेक्टर रॉवेल डिसोजा तो आफ्रिकांत आसलो ताच्या उपरांत तो डीन जावन आसलो मैसूर आतां हांगा तो श्राइनाचो डायरेक्टर आसा तुमच्या भितर थंय आमी वट्टूक 30 आनी 2 जाण आसा 32 मेंबर्स तांचो 16 जाण फूल सेट ऑफ टीथ
फक्त तांचे वय तांचो सडा जावन सेमिनरीस्ट निमाणे तांचे 3 वर्सांचे शिकप जेप सेमिनरींत आनी उरिल्ले 14 जाण पदऱ्याप आनी 2 जाण ब्रदर्स ते आसात. केदळे मिसां आसात म्हण सांगात. मिसां आमची ब्रेस्तारा 9 मिसां आसात. तांतूं सकडी कोंकणी एक मळयाळम 6 मिसां कोंकणी, एक मळयाळम, एक इंग्लीश आनी एक कन्नडा ही 3 मिसां. पयलीं आमकां मस्त लोक येतालो सोडून ब्रेस्तारा दीस 6-7 हजार येतालो. कोविडाच्या पयले आतां कोवीड जाल्ल्या वरी पूण उपरांत परतून आतां कांय प्रॉब्लेम वय सकाळ लोक येत आसा. आनीक आमची मंडळ बरी आसा. आमकां स्वयंसेवक आसात. आमचे 4 पंगड आसात. त्या 4 पंगडाचे वट्टूक सोडून 200 जण आसात. ते फ्री सर्वीस ते तांणी करची सेवा वर्ती जावन आसा. ट्राफीक पळोवचे, पार्किंग पळोवचे, ताच्या प्रमाणे शिस्त पळोवची, कलेक्शनाक, ताच्या उपरांत कुमगार वांटूंक ताका पुरो वेवस्थीत तिंच करतात. आनीक आमी हर एक ब्रेस्तार दीस 10:30 वरांच्या मिसा उपरांत तांकां बांद आनी पियोंक आनी 1 वरां मिसा उपरांत तांकां एक बांद आनी पियोंक पब्लिकाक दिता. आनी आमी सकाळीं उरल्या दिसांनी आमची 2 मिसां सकाळीं 6:30 वरार आनी संजे 6 वरार. सकाळींचे मीस आमी ट्रान्समीट करता युट्यूबाचेर. कार्मेल किरण म्हणून वय कार्मेल किरण म्हणून युट्यूबार टायप केल्यार मेळटा. ताका स्टीवन लोब आतां आयला. ताका मस्त माहीत आसा स्टीवन लोब. तो आतां ताणें स्टुडियो बरो वयर हाडला. आनी ऑडियो आसा आमचे कडेन. पेपरांत फादर जॉसी आसा. जॉसी मागीर ते मॅगझीन आमचे तुमच्या गांवचो नामन बाळग तुमचं करिमालेच्या लागीत सिद्धगट्ट सिद्धगट्टे जॉसी सिद्धगट्टे म्हळ्यार बरी बरी पॉप्युलर. वय वय भोवशे सिद्धगट्टेचे बरे मनीस म्हणजे येयिल्ले. व्हेरी गुड. हांवें सांगलें म्हणजे आपण ह्या विशयांत जर तर कोणी भुरग्यांक तरणाट्यांक करमिलीत जायचे जाल्यार तुमी म्हाका येवन मेळयेत. नाजाल्यार म्हजे नंबर फोन नंबर 7760841578. तुमचे नंबर मोबायल करियेत नाजाल्यार कॉल करियेत नाजाल्यार येवन मेळयेत. नाजाल्यार उरल्या पदऱ्यापांक येवन मेळयेत. एक टॉनी म्हणून एक पदऱ्याप आसा तो वोकेशन प्रमोटर. जाल्यार सुपिरियर जावन तुमी तुमचे नंबर सांगल्यार बरें कितें ताचे नंबर म्हाका आतां बाय मेळोना. या सो तुमचे त्या तुम्ही आणि दुसरी कली श्राईना विशयान दुसऱ्यांक कांय सांगूंक घाला सांगा. श्राईन हाऊसांत आमकां मस्त लोक येतात. थंय विविध भासांचो आनीक विविध जातींचो धर्मांचो. आमी ताच्या विशयान कांय उलयना. आमच्या समर्थी विशयान आमी कांय उलयना. तांकां बरेंपण मेळटा देखून ते येतात आनीक ते भक्तीन ती मागतात. आदले फावटी म्हाका एक कोच्चीनचो एकलो हिंदवांचो आयिल्लो. तो येवन मागलें. ताणें म्हजे कडेन मागोवंक सांगलें. मागलें ताच्या उपरांत जेजू बाळकाचे इमेजीस अशें आनीक पवित्र सक्रामेंता मुखार ताका वचून मागयलें. एक मागणें गेलें आनीक घरा गेल्लेंच ताका व्हडली एक समस्या आशिल्ली ताच्या दुयेची. ताची बायल एक धाकटेर वो बिजनेसमॅन ती लॉ शिकतात तेंचेडून. तांचे फॅमिली प्रॉब्लेम आहले आनीक तो त्या दीस राती कोचीन गेलो. दुसरे दिसा म्हाका फोन करता ते चेडूं वचून आवय कडेन तें सगळें जालें सांगलें ताचें आनीक त्या समस्येंतल्यान भायर येवंक तें तयार आसा. तो दूख आंगडयतालो आनी रडलो आनी सांगलें जेजू बाळकान म्हाका व्हडलें अजाप केलां. असलीं जायतीं अजापां हर एक दीस आमकां मेळटात. थोडी खानीक आनीक हाडून येतात. ल्हानशे भांगराची एक मुदी चेन नाजाल्यार एक रुपयाचें कालेमणी हाडून घालतात. आमी सदांच विचारता तुका कितें जेजू बाळका मरिपात मेळ्ळें आनी ती सांगतात कितें बरें तांकां लाभलें म्हणून. आनी अशें पळयतना तांचो बोवाड विशेश जावन आसा. जेजू बाळक आनी जेजू केदाळय अजापां करता. जर तर आमकां आमचो बोवाड घट आसा जाल्यार हांव पळयतां हर एकलो थंयसर येवचो तांकां व्हडलें बोवाडतान देव खंडीत जावन दिता म्हणून ते येतात आनी तांकां खंडीत जावन मेळटाच. असलें हांव 6 म्हयने जाले. म्हाका एक सोडून एक 25च्या वयर धाकले आसात तांची कशी तांच्या जिवितांत अजापां घडलीं म्हणून.
म्हणजे तुम्ही म्हणतात अनडाउटेड बिलीफ इज ए फेथ. faith. एक अनडाउटेड बिलीफ जावन कोणी एकलो खंय आयल्यारी ताका एक शाश्वत परिहार मेळोवंक साध्य आसा. तसले एक केंद्र जावन तुमच्या बिकर कट्टे इन्फंट्री आनी ताचे तुमी हेड जावन आसात म्हणलें एक आमकां एक बरें प्रावड कित्याक म्हणल्यार म्हज्या वाराड्यांत हांव मुडबिद्री वाराड्याचो तुमी सिद्धगट्टेचे बरेबरीच म्हळ्यार मुडबिद्री वाराड्याचे बरेबरी खरें म्हणलें आतां नवे भुरगे येवन शिरवूंचे जाल्यार वॉट इज द फॉर्मेलिटीज. ना तांणी बस पयलें येवन आमी तांचे कडेन उलयता तांचें मोटिवेशन पळयता ताचे उपरांत आमी गोंयांत धाडटा तांकां एका वर्साक कितले शिकप जावन 10वी जाल्या उपरांत या PUC जाल्या उपरांत उसलें खंयचेय जाता पूण मिनिमम 10th जाय मिनिमम 10वी पास जाय 10वी पास जावन येवन तुमचे कडेन आयल्या उपरांत तुमी ताका मागीर आमी तांकां एक वर्स थंय तांचें मोटिवेशन पळोवंक इंग्लीश शिकोवंक आनी इल्लेशें बायबल ताचे उपरांत ताका आपण आसा जाल्यार आमी मडेन त्यार PUC करून धाडटा. ताचे उपरांत तांचे कॉलेज करूंक आसा ताचे फिलॉसॉफी थियोलॉजी उट्ट 13 वर्सांचें शिकप तांणी शिकोवंक आसा. शिकप तुमच्या आवय बापाय विशयान सांगा म्हाका ते विसरण्याच्या पयलें. हय म्हणजे आवय खोसेस रेगो आनीक पयलें सांगा रेगो पाद्र्याप आसलो आमी म्हज्या आवयचो काजीन तो आनी ताच्या उपरांत म्हजो बापूय बेंजामीन सेराव ताचो भाव कामेल म्हण आसलो ताका नो पियाद म्हण आसलो ताका 12 जाणां भुरगीं तातूंत 6 जाण पाद्र्याप एकलो 20 पयशे म्हाका 20 म्हजो काजीन आनीक एक सिस्टर तांची तांणी 7 जाणां ती देवाच्या सेवेक गेल्या आनी 12 जाणां तुमच्या पैकी तुमी एकलोच बाय आमच्या सांगात 1 घंटो भर तुमी हांगासर आयल्यात. आमच्या कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमांत तुमी एक्सटेन्सीव जावन रोमा विशयान जावन इतर जावन भोव बरी एक मायेत आमचे खातीर दिल्या आनी ह्या कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रां कार्यक्रमाक तुमी एक कीर्त हाडल्या आनीक वी फील प्रावड ऑफ इट. तुमकां सर यशस्वी आनी बळ भलायकी मागून हांगासर आयिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें म्हणटा. तुका रायमंड देव बरें करूं तुवें म्हाका आपणे दिल्ल्याक आनी हो संदर्भ दिवन हांगासर उलोवंक म्हाका अवकाश दिल्ल्याक तुका देव बरें कोंकणी भाशेंतले ह्या कार्यक्रमाचो आमचे मदें फादर चार्ल्स सेराव आसलो OCD कार्मेलीत आनीक आतां मुसर तुमी आमच्या सांगात रावल्यात हे कार्यक्रम यशस्वी करूंक हर एका ब्रेस्तारा तुमी रावतात. फाल्यां 3:30 वरार मरुप्रसार ह्या कार्यक्रमाचे आसा परतून युट्यूबान आसा कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां अशें तुमी टायप केल्यार हे कार्यक्रम तुमकां मेळटा. हर एका ब्रेस्तारा फाटल्या 3 वर्सां आमी मेळटा. तुमकां पुरो जायना म्हाकाय पुरो जायना आमच्या समाजांत कोंकणीचे दराळ नखेत्रां आसा तांकां तुमच्या मुखार हाडूंक म्हाका दादोस काय बघता हांव रायमंडी कोणाचा कोडे परत पुरवा ब्रेस्तार मेळटा तुमकां सुमेस्तांक देव बरें.